17th April, coming 17th April, तियात्राक 125 वर्सां भरता. Goan Tiat completes 125 years on 17th April 2017. Poilo Tiat, first Tiat, Italian Burgo, was staged on 17th April 1892 at Alfred Theatres, Bombay. आणि आता तेका 125 वर्सां जाता. ते 125 वर्सांचो समारंभ आमी 17 तारखेर कला अकादेमी DMK ऑडिटोरियमांत सांजेच्या 4 वरांचेर तावन सुरू जातलो. The program celebration function will start at 4 o'clock and continue throughout the remaining part of the day. 125 वर्सां तियात्राक जाता. तियात्र इज द मोस्ट पॉप्युलर ड्रॅमॅटीक फॉर्म ऑफ गोवा. त्या खातीर सरकारान येवजिलें की आख्खें वर्सभर 125 वर्सांच्या दोबाजाचो समारंभ करचो म्हणून. आनी त्या खातीर सरकारान एक समिती घडोवन हाडली. Government constituted a committee to celebrate 125 years of theatre. The committee is called 125th anniversary of Theatre Celebration Committee. आणि ताचो chairman म्हूण म्हाका नोमी आसलो. I was nominated as a chairman of that committee, and there were altogether 16 members, 15 members, 1 member secretary. Out of those 15 members, 4 were vice president, that is Augustine Temud, Premanand Lotlika, Rose Fons and Prince Jacob. Ata, this committee had to work along with Theatre Academy and Directorate of Art and Culture. And त्या खातीर ज्यो कार्यावळी अजून पासून केल्या आनी 17 जी कार्यावळ जावपाची आसा तिवूय सगळ्यांच्या सहकारान इन्क्लुडींग कला अकादेमी ही कार्यावळ जातली. आतां ह्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट म्हणून एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट हो मुखेल सोयरो आसतलो. गोविंद गावडे जो जावन आसा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, तो प्रिजायड करतलो. आनी पणजेचो MLA सिद्धार्थ कुंकोलेकर हो एक गेस्ट ऑफ ऑनर असो आसतलो.